पंचायत सभापती महोदय, पंचायतींक 313 कोटी रुपया वाटप आसा। राज्य अर्थ आयोगान आपलो मुखेल शिफारशी सरकाराक सादर केल्या। तांणी केल्ल्या शिफारशीच्या आदाराचेर सरकार आर्थीक वर्सा थळाव्या संस्थांक अनुदान दिवपाची क्वांटम आनी पद्दत थारायतले। तो निर्णय जाता ते मेरेन म्हजे सरकार थळाव्या संस्थांक आर्थीक आदार दितले। सभापती महाशय, हाऊस टॅक्स कलेक्शन, ट्रेड टॅक्स कलेक्शन, वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, NOC, issuance of the income certificate, residence certificate, trade license, signboard license, birth and death certificate, ह्यो सेवा आणि संबंधी फी पेमेंट जनतेक ऑनलायन उपलब्ध करून ताका हेलपाटे घालपाक पडचे न्ही ह्या नदरेन पावलां मारून पंचायत स्तराचेर पेपरलेस वर्कफ्लोक आमी प्रोत्साहन दितले। आर्थीक दृष्ट्या दुबळ्या ग्रामपंचायतींक आधार दिवपा खातीर 13 कोटीची आर्थीक मदत प्रस्तावित केल्या। रस्ते बांदप, पेवर आशिल्ले मार्ग, कम्युनिटी हॉल आनी मुळाव्यो साधन सुविधा उदरगती खातीर 17 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम खाला वेगवेगळी कामां खातीर जशें की पंचायत घर, पंचायती खातीर कम्युनिटी हॉल, पंचायतीची खेळां मैदानां, बाजारपेटी खातीर पंचायती संकुल आदी खातीर 7.5 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या। मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीज बांदपाक मेळोवपी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणा खातीर 83 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। गांवगिऱ्या वाठारांनी अनुदानीत दरान वैयक्तीक घरगुती तशेंच कम्युनिटी बायोडायजेस्टर शौचालय दिवन आमचे स्वच्छता मिशन चालू दवरपा खातीर 8.5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। सभापती महाशय, जिल्हा पंचायती खातीर ह्या वर्सा 16 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या। त्या भायर जिल्हा पंचायत वांगड्यांचे मानधनातूय बी ह्या वर्सा वाड जातली।